बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता आणि तांच्या विशेष त्या सांबासत आम्ही मागता. स्टीवन फर्नांडीस पांबूर, प्रमिळा डी अल्मेडा ब्रह्मावर, डेल्सन फुटाडो शिरवा, 70th बर्थडे मोजेस अल्मेडा कुर्ला, फर्स्ट बर्थडे लिझान जोआना फर्नांडीस सांताक्रूज, 83rd बर्थडे मेरी डिसोजा, पैट्रिक फर्नांडीस मैंगलोर, वियोना सरावो निटोडी, वीरा कार्डोजा, 76th बर्थडे सेलिन फ्रांसिस मुलुंडू, 3rd बर्थडे कियोना लेईशा डिमेल्लो ताकोडे पेरमानोरू. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत उरती अजापां विजमिता आनी असर हें दैवी कलोरेत्री मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे आनी हांगासर रेतेर केल्ल्याद्वारे अनुभव केलेली. विश्वास डिसोजा हॉस्पेट, विमल डिसोजा हॉस्पेट, विविन लोबो कोक्कडा. बरे मार्क्स मेळ्ळेल्या पासत परिक्षेंत ॲशेल रिया मास्कारेनास तर्फेन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. विन्सेंट रिना मास्कारेनास. जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत लॉय डिसोजा मँगलोर, सुनील नाझरेत आनी फॅमिली आपल्या पवित्र स्नानाच्या वार्षिक दिसा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. गॉडसन जोशुआ हाँगकाँग, सेलिन रोड्रिगस आनी कुटाम मुल्की, विजय सल्डाना अशोकनगर, दैवी काकुतीच्या मानाक डॉल्फी मचादो बँगलोरू. जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत क्लारा करवालो नायगांव, जेराल्ड विन्सेंट मिनेजस आनी कुटाम. जायती आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत मेरिल डिसोजा मुंबय, दैवी काकुतीच्या मानाक सिसिलिया डिसोजा उर्वा, नोएला डिसोजा भद्रावती, अनिल सेल्मा सिक्वेरा सांतकट्टे, प्रिन्सिटा डिसोजा मुल्की, एमी मिनेजस मूडबेल्डे, सविता डिसोजा किन्नीगोडी. 23rd wedding anniversary of Cyril and Geeta Pinto Angelor Alipade, wedding anniversary Boniface and Elsie Levis. सगळीं सांगात मेळोन म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सुम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां बसत मागया. ह्या विविध तेसां बसत मागोंक की आमकां उलो दिला. आनी ताचे पयलें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. काजाराचो वार्षिक दिवस लिओन वाज आनी रेमेडिया फर्नांडीस सांताक्रूज आपल्या तेसां पासून मागों उलो दिता. ऑल्विटा एन्सिल्ला डिसोजा किरें, ऑर्लिन एडसन डिसोजा किरें, बरी भलायकी लाभच्या पासत ऑल्विन डिसोजा पेरमानोरू, बरी भलायकी लाभच्या पासत रिनल कोरेया, बरी भलायकी लाभच्या पासत लिडविन पिरेरा आनी कुटाम हैदराबाद. आपल्या कामाच्या जाग्यार देवान ताची मागणी आयकून आशिर्वाद घालच्या पासत डॅफनी फर्नांडीस बिकारनाकट्टे. एग्जामांत सक्सेस मेळच्या पासत सगळ्या भुरग्यांनी परिक्षेन बरे मार्क्स काडून पास जावच्या पासत रुफिना डिसोजा मुडबिद्री, बरी भलायकी लाभच्या पासत दुलसिन डिकोना कोक्कडा, विरेन निहाल मास्कारेनस हाच्या 10व्या क्लासच्या रिजल्ट बऱ्या तरान येवच्या पासत विन्सेंट रिना मास्कारेनस कुलशेखर आपल्या विशेष तेसां पासत मागों उलो दिता. जॉन मंतेरो मूडबिद्री पिडा गूण जावच्या खातीर मागों उलो दिला. कॅन्सर पिडा गूण जावच्या पासत परिक्षेन पास जावच्या पासत घर बांदूंक सुरू केलां त्या घराचें काम वेळार जावच्या पासत आर्थीक अडचणी पयसाच्या पासत बरें काम मेळच्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत सैरीक जावच्या पासत काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणे मेळच्या पासत वायट सवय सोडून पुतान आनी दुवेन काजर जावंक ओपोवच्या पासत आनी काजाराचें कार्य वेळार तांकां जावच्या पासत परगांव वचोंक विजा जावच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या पासत जाग्याचे समस्या आसा ती इत्यार जावच्या पासत कोर्टाच्या केसींत तांकां जैत लाभच्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां पासत मागया. देवादीन सिरिल रोजारियो डी सिल्वा अंधेरी, जोसेफ डी अल्मेडा मुल्की, ऑल्विन अंद्रादे अंधेरी वेस्ट, रवि एंटनी डिसोजा बोंदेल, कुटुंबां सरिल्ल्या मालगाड्यांचो उडास करता. क्लोटिल्डा रोड्रिगस अत्तावर मिलाग्रीस,
देवादीन जोकिम डिसोजा गोरेगांव कुटुंबांतल्या मलगडांचो उडास करता ऑलिव्हर अनिता डिसोजा किरें देवादीन स्टेला रोड्रिगस कंजूर मार्ग वॉल्टर रोड्रिगस कंजूर मार्ग इग्नेशियस डिसोजा नित्यादार नगर CR एंटनी मूडिगेरे लिनोस लोबो आणि मेरी लोबो मूडिगेरे जुनी अल्मेडा आणि कुटुंबांतल्या मलगडांचो उडास करतात मुंबय तावन पुलगतींत सर आत्म्याचो उडास करतात जेसिंता डिसोजा देवादीन विक्टर आणि जोसेफिन मेंडोन्सा उद्यावर कोसेसांव पिरेरा कल्याण वेस्ट मुंबई सोबिना डिसोजा किन्नीगोळी जॉन नोरोना किन्नीगोळी कुटुंबांतल्या समेस्त मलगडांचो उडास करता युवलिन नोरोना कटील देवादीन सेलिन डायस आणि मार्सेल सिक्वेरा तीर्थहळ्ळी कुटुंबांतल्या समेस्त मलगडांचो उडास करता रुफिना डिसोजा मुडबिद्री देवादीन मिल्ली लोबो अमेरिका देवादीन ग्रेटा डिकोस्टा अल्फोन्सो आणि झेवियर रेबेरो बैंदूर ससनाचो विषय दी तांकां येसम्या निरंतर प्रकाश संचेर पंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस्तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेवन दी आमेन Bocas de bella, spiritan coro, aileau vetung somia, embolidan, भांडवपणाच्या स्वाधीके गोटान जमल्यावर सोन तुका देव परतान जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण राजस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण वार्ताचो कूट आमी परगडता पास्का मिस्तेर तुजो समारंभ काळजा मनान सर एक आमी जाता भक्तीन बलिदान हे ओपून दिता जेजू तुझे जेवण सर्गीचे पवित्र दैविक तुझे पोषण दादोस करता जीवन जेजू तुझे मरण जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे किरण बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू पयले फावटी आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटा घबरेवन भियेवन खावजेनेन आसलेले जेजूचे शिस जेजूच्या येण्या वरवीं धैर्यान भरतात आनी जेजू तांकां
ताचे गाय दाखयता आनी म्हणटा हांवच तो जेजू तुमचे पासत मरण पावल्लो आतां जीवन जाला तुमचे संगी हांव आसां संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो आनी तांकां तो शांतीचें देणें फावो करता शांती तुमचे सवे आसो म्हणून तो तांकां शांतीचें देणें फावो करता मोगाच्यान तस्सो जिवंत जेजू आयच्या दिसा तुका आनी म्हाका आमा सोमेस्तांक हेंच देणें फावो करता शांती समाधान आमी सर आमच्या जिवनांत हेंच आशेत हांव आमकां संतोश जाय ददोसकाय जाय तृप्ती जाय समाधान जाय आनी हें सगळें जेजू मात्र दिवंक शकता शाश्वत शांती केवळ जेजू तावन मात येता तर मोगाच्यानो आमचे दोळे आमी धांकया जेजूक आमच्या जिवनांत स्वागत करया आमच्या वैयक्तीक जिवनांत आमच्या कुटुंबांत सगळ्या मनशा कुळांतय जेजू येवन दी आमचे संगी रावोवन दी ताचें राज तो चलोवन व्हरून दी सांगत आसा मोगाच्यानो थोड्याच दिसांनी आमी आमच्या देशांत एलिसांव आसा इलेक्शन आसा ह्या इलेक्शनांत आमी बरे फुडारी विंचून काडूंक जाय ती कृपा आमी देवा लागची मागून घेवया लोकांच्या प्रगते खातीर वावुरचे शांती समाधाना खातीर वावुरचे बरे फुडारी देव आमकां फावो करून दी बरो सरकार देव आमकां दिवन दी आनी अशें आमी सर्वांनी देवाची भुरगीं म्हणलें समजोन एकामेकाक भावा भयणी बरी लेखून ददोसकायन जियोंक देव आमकां कृपा दिवन दी सांगत आसा आतां मोगाच्यानो आमची सर फातकां आमी वळखून घेवया आमचें उणेपण आमच्यो सुखी सगळ्यो आमी वळखून घेवया देवा तावन आमी सबारपटी पयस गेल्या एकामेकाचो मोग करूंक की आमी निराकर्शिला त्या सर संदर्भा खातीर आतां आमी देवा बापा लागचें बोक्साने आमी मागया संगी म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या वर महिमा बापासून आमी तुका वाखणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता पापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळये तूं संवसाराचे पाप काडताय आमची काकूट कर
बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्यात पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. मोगाच्यान ह्या घडये आमी आमच्या सर भुरग्यां पासून विशेष तरान मागया. फाटल्या 3 दिसांत हांव ते हांगासर रेतीर करनासात. देव तांचेर ताची दराळ आशिर्वादां वतूं, तांचें शिकप बऱ्या तरान शिकोवन तांणी जिवनांत मुखार वचूंक जाय ती कृपा देव तांकां फावो करूं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या आपणायिल्ल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचें तरणाटपण नव्यान आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोश दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीचो उतरावरतो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण भरवसो धरून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक अत्रेगून रावंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, आब्राहामाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेंत केलो. तुमी ताका पाराधीन केलो आनी पिलाता ओजीर ताका तुमी नेकारलो. पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंतांनी निधिवंत जावन आसल्या ताका तुमी नेकारलो. एक कुणीगाराक तुमकां सोडून दिजे म्हणून तुमी मागले आनी जिविताच्या कर्तक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो. हाका आमींच साक्ष. तरी भावानो, जे तुमी केलां ते तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपण केलां म्हूण हांव जाणा. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कश्ट ते हें परी सिद्ध केलें. तुमी तर देवा थंय फाटी परता तुमचे पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. देवाचे उतर. देवाचे ओडकार. तुझ्या मुखामळाचो परजड आमचेर पांकय सर्वीस परा. तुझ्या मुखामळाचो परजड आमचेर पांकय सर्वेस परा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी, म्हज्या नीती वंदी कश्टान वरांतलो म्हाका निवारतल्या म्हजी काकळूत कर, म्हजे मागणे आयकोन घे. तुझ्या मुखामळाचो परजड आमचेर पांकय सर्वेस परा. आपल्या विश्वासांक सर्वेस पर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. तुझ्या मुखामळाचो परजड आमचेर पांकय सर्वेस परा.
आमचेर पांकय सर्वेस्परा तुझ्या मुखामोळाचो परचो आमचेर पांकय सर्वेस्परा समाधानान विशीव घेवंक हांव आड पडता आनी बेगीन म्हाका न्हीद येता कित्याक तूं एकलो सर्वेस्परा भद्रतेचो निवास म्हाका दिताय तुज्या मुखामोळाचो परचड आमचेर पांकय सर्वेस्परा तुज्या मुखामोळाचो परचड आमचेर पांकय सर्वेस्परा जो आमच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या ल्हाना भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली आमची मात्र न्ही बगार अख्ख्या संवसाराची पातकां जर आमी देवाचे उपादेश पाळटाव तर हे वरवीं आमी ताका वळखताव म्हणून दृढ संगीत कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हणून सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो सताक तो पारकी पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे थंय देवाचो मोग आसा निजाकी संपूर्णतेक पावला देवाचे उतर देवाचे वडुपकार उद्गार Alleluia, Gabia, Somia Garcia, Tacia povit nama, Ogli Kusaria. Alleluia, Gabia, Somia Garcia, Tacia povit nama, Ogli Kusaria. सोम्या जेजू पवित्र पुस्तक आमकां विवरून सांग तूं आमचे लागीं उलयतना आमची काळजां पेटशी कर Alleluia, Gabia, Somia Garcia, Tacia povit nama, Ogli Kusaria. Alleluia, Gabia, Somia Garcia, Tacia povit nama, Ogli Kusaria. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो लुका परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या तवळू एम्माऊस सावन आयिल्ल्या शिसांनी वाटेर घडिल्ल्या संगती विशयन आनी तो उंडो मोडतना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयन तांणी तांकां सांगोवंक सुरू केलें अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो ते सगळेच घाबरले आनी आपुणी एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले पूण जेजू तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक घाबरल्यात तुमच्या मोतींत तुमी दुबावतात कित्याक पळया म्हजे हात आनी पाय हांव सुतो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्याक मांस हाडां आसनात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पाय दाखयले ते इतले संतोश आनी विस्मीत पावले संगत सत्मानूंक ते आनीकी दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांय पुणी खावंक आसा तांणी ताका इंगळ्यार बाजिल्ले मसले सुयेक कुडको दिलो ताणें तो घेवन तांचे मुखारच केलो उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो
ह्यो सुत्यो संगती तुमचे सांगता आसल्या वेळार हांवें तुमकां सांगिल्ल्यो. मोइजेच्या नियमशास्त्रांत प्रावाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी कितें म्हजे विशयान कितें बरोवन आसा तें सर घडोवन येवंक जाय. उपरांत पवित्र पुस्तक तांकां समजा सारकें तांच्या मतीक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान जिनी बदलाप आसो आनी पातकांच्या भक्षण्याचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू करून सर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. देवाचे उतर वावडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या पडद्यार आमी थंयसर पळयता जिवंत जेजूचें समाधान घेवन ताचे खरे साक्षी आमी जावया. आमकां कळीत आसा जुवांसो वांजेल 10 अध्याय 10 वळ हांगासर जेजून सांगलें आसा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरो न्हू, ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. समाधान हांवान आयलां, शांती, संतोष, जें कितें मनीस आपल्या काळजाच्या गुंडायेत हांव अपेक्षिता तें सगळें हांव तुमकां दिवंक आयलां म्हणून जेजून सांगिल्लें आसा. आनी दोस्त जेजू मोगाच्या न्हू, मरण पावल्या उपरांत तो जिवंत जाता. संवसाराच्या खंयच्याय चरित्रेंत मरण पावल्लो मनीस जिवंत जावचें आमी आयकोना, जेजू एकलो सोडल्यार. आनी ह्याच जेजूनी मरण पावल्ल्या लाजरासाक जिवंत उठयल्लें. आनी अशें मोगाच्यानो जेजून आमकां आमच्या जिवनांत एक नवो ध्येय दिला. आमी केवल ह्या संवसाराचे व्यक्ती न्हय, बगार आमी कोण जावन आसाव, सर्गराजाचे दायजी आमी जावन आसाव. आमचें जिवन ह्या संवसारांत संपना, बगार आमी उतरून नव्या जिविताक वेता. आनी हें सत आमी सर्वांनी वळखून घेजय, मात्र न्हय, हर एकल्या लागीं आमी हें सत वांटून घेजय. आनी अशेंच केलें जेजूच्या शिसांनी. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें, सा पेद्रू लोकां लागीं म्हणालो, देवान आपल्या पुता जेजूक जिवंत उठयला. आनी तो जिवंत उठिल्लो जेजू आजुनी आमचे मदें रास करनासा. ताणें आमकां सांडून तो पयस वचोवना, बगार तो आपल्या शिसांक सबाळपटी भेटता. आनी सा पेद्रू जुदेवांक, तांच्या प्रधान याजकांक, शास्त्र्यांक अशें तो सांगता, तुमी आमच्या जेजूक जिविशी मारयलो. तो भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलो आनी असल्या जेजूक, मनशा कुळाचें सोडवण करूंक आयिल्ल्या जेजूक तुमी तुमच्या नाश समजोवणे वरवीं, तुमच्या नेनारपणा वरवीं तुमी ताका जिविशी मारयलो. पूण देवान ताका जिवंत उठयलो. आनी तो जिवंत उठिल्लो जेजू आजुनी आमचे मदें रास करन आसा. तो आमकां केदींच सांडिना. आनी अशें तो जिवंत जाल्लो जेजू तांकां एक दर्शन दिता. आनी घबरेवन आशिल्ले, भियेल्ले,
घाबरलेल्या आपल्या शिसांक धैर्य दिता घटाय दिता आनी तो म्हणटा हांव तुमचे संगी आसा वसा सगळ्या संवसारार आनी ही बरी खबर प्रगट करा कित्याक हांव जावन आसा देवाचो एकलो सुपूत जिवंत जेजू हांव जावन आसा. तर मोगाचेनो सान पेद्रू जुदेवांक उलो दिवन म्हणटा वय तुमी तुमच्या नेनारपणा वरवीं जेजूक जिवीशी मारयलो. बार्नाबास म्हणल्यार एका पातक्याक तुमी सोडूंक सांगलें आनी निरपराधी जावन आशिल्ल्या ह्या जेजूक तुमी जिवीशी मारयलो तरी पूण पळया पेद्रू म्हणटा तरी पूण तुमकां बादशावी जोडूंक अवकाश आसा. तुमी जेजूक जिवीशी मारयलो तरी तुमकां नवें जिवीत जोडूंक अवकाश आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो देव जावन आसा खाकुलदार बोक्सांनी भरलेलो कणवळ्यान भरलेलो. जर तर आमी ताचे समोर खलतेपणान बोळेपणान दूख धरन येता आनी आमची पातकां वळखता तेदवा देव आमची सर पातकां बक्षिता मात्र न्ही आमची सर पातकां विसारता आनी नवें जिवीत जियोंक तो आमकां अवकाश करून दिता. आनी हें सत सान पेद्रू आज उक्त्यान प्रसारता तें जुदेवा मदें तांच्या प्रधान याजका मदें तुमकांय नवी जिणी जियोंक देव आज उलो दिता अवकाश दिता म्हणून तो तांकां बसयता. पूण ते हो संदेश घेवंक तयार नाशिल्ले. देखून आजुनी आमकां कळीत आसा जुदेव जेजूक आजुनी एक देवाचो पूत म्हणून वळखनात आनी कितें नाही करतात. पूण मोगाच्यानो तुवें आनी हांवें जेजूक आमचो जिवंत देव म्हणून वळखून घेतला. देखून आमी हांगासर आज जमल्या आनी तो जेजू जिवंत जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक आज आयच्या वांजेलांत पयले फावटीन दिश्टीक पडटा. पयलें तो एम्माउसच्या वाटेर आशिल्ल्या दोगा जाणांक तो दिश्टीक पडलो आनी ते दोगी जण एम्माउस जावन फाटीं जेरुजालेमाक येतात आनी उरिल्ल्या शिसा लागीं जें कितें तांणी पळयलें जें कितें तांणी आयकलें आनी उंडो मोडटा आसतना जेजूक तांणी जिवंत आसा म्हणून तांणी पारकिलें हें सगळी बरी खबर ते घेवन आपल्या उरिल्ल्या शिसा लागीं ते फाटीं येतात आनी ही बरी खबर ते वांटून घेतात. आनी ते ही बरी खबर वांटून घेता घेता आसतना जेजूस जिवंत जेजू त्या शिसा मदें परत्यान आपणाचें दर्शन दिता आनी तो म्हणटा पळया म्हजे गाय पळया म्हजें खडवळ हांव जावन आसा जिवंत जेजू हांव जिवंत जाला आनी सस्नाच्या सस्नाक हांव तुमचे संगी आसतलो. वय थोड्या दिसांनी हांव सर्गाक म्हज्या बापा लागीं फाटीं वेतलो पूण हांव तुमकां एक सुरे केदींक सांसोना बागार हांव तुमचे संगी सदांच आसतलो. देखून तुमी घबरेवचे न्हय भियोवचे न्हय धैर्यान तुमी तुमचें जिवन नव्यान रुपीत करन ही बरी खबर सगळ्या संवसारार तुमी प्रगट करूंक आसा. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत मोगाच्यानो आमी आयकलें जुवांच्या पयल्या पत्रांतलें तें वाचप थंयसर आमी आयकलें जेजू जावन आसा देवा आनी मनशां मदें आयिल्लो एक विशेश मध्यस्थ आमकां आनी देवा लागीं आमकां राजी करूंक आमच्या पातका वरवीं आमी देवा तावन पयस गेल्या आनी जेदो आमी देवा तावन पयस वेता एकामेका तावनी आमी पयस वेता आनी आमकां राजी करूंक बरो संबंद देवा लागीं आसा करूंक जेजू एक मध्यस्थ जावन आसा. सबारपटी आमकां बघता आमचेच स्तकी आमी कितेंच करूंक शकना. आमचे स्तकी आमच्या सक्तेन आमी कितले व्हडले व्यक्ती जावं की पुरो
कितले पयशे आमचे आसूंक पुरो जाल्यार थोडे फावटी आमकां बघता म्हजेच की हांव कितेंच करूंक शकना, म्हजें समाधान हांवें होगडायलां, खावजेनेंत हांव जिवन आसा, एकसुरपणांत हांव जिवन आसा, निरासांव जाला. आनी ह्या संदर्भार जेजू जावन आसा आमचो मध्यस्थ, तो आमकां देवा लागीं राजी करता आनी एकामेका लागीं राजी करता आनी आमी सर्वांनी देवाचीं भुरगीं जावन कशें जियोवचें हें तो आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाचें न्हू, ह्या जेजूच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. जेजू आज आमकां एक वर्तें देणें तो फावो करता. समाधान तुमकां हांव दितां. समाधान आमी हर एकली ह्या संवसारांत आशेवचें हेंच जावन आसा. समाधान, संतोश. आनी आमकां कळीत आसा क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां आमी हर एकल्यांनी संतोश उसारी जाय. जावंक पुरो आमच्या जिवनांत कश्ट संकश्ट येतात, पिडा शिडा येता, मरण येता, जाल्यार आमी संतोशान जिये जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी जिवंत आसल्यार जेजूचेच जावन आसांव, मरण पावल्यार कोणाचें? जेजूचेच जावन आसांव. तर हर एक घडये आमी जावन आसांव जेजूचे. कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नानांत आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे जाल्या आनी जेजूच्या कुडीचे सांदे जाल्ले आमी सर्व जेजूच्या जैतांत वांटेली जावन आसांव. आनी एक दीस आमी जेजू सांगता ससनाक सर्गाराजान जियेतेले हांव तशें आसतना मोगाचें न्हू, आमी निरंतरी जेजूचो हात धरून चलोवंक शिका जाय. वय आमच्या जिवनांत सबारपणी निराश आमी जाता, कश्ट संकश्ट येतात, ते दाळा आमी नरगवचें न्हय, भियेवचें न्हय, दुबावचें न्हय. बगार जेजू आमचे संगी आसा, तो आमकां राखता, सांबाळटा, समाधान तो आमकां दिता, धैर्य तो आमकां दिता, घटाय तो आमकां दिता. ताचो हात कशें धरून आमी मुखार सरोंक आसा. मोगाचें न्हू, पास्कांच्या जागरणे वेळार आमी पास्कांचें गीत गायिल्लें आमकां कळीत आसा. म्हाका कळीत आसा न्हय गी, तें पास्कांचें गीत बारी सोबीत सुंदर रितीन तें गायन आमी गाता. उल्हास करा तुमी सर्गींच्या देवदूतानो, सोमेस्त तुमी देवाच्या मण्यारानो. उल्हास करा, संतोष पावा, दादोसकायन तुमी जियेया. कित्याक जिवन जाल्लो जेजू आमच्या जिवनांत आशिल्ली ती रात तो दिसांत बदलता. काळोख खाण तो उजवाड हाडटा, खोटेपण तो सगळें धांवडायता, अपराध आमचे सर धुवन काडटा, सुकोवन पडलेल्याक पडत्यान तो नेणटेपण फाटीं दिता, रडतेल्यांक तो बुजयता, चड तारसो द्वेश तो धांवडायता, समाधान आमच्या काळजा मनांत थीर करता आनी पदवेदारांक खालती मान घालूंक तो लायता. तर मोगाचें न्हू, ह्या जेजूच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करया. आज सकाळी हांव म्हज्या कुडांत हांव न्हू हांगासर भुरग्यांक शिकोवन दिवंक येता आसतना हांवें पळयलें आमचीं जायतीं भुरगीं थंय चापलांत मागोन आशिल्लीं. हें पळोवन म्हाका भोव व्हडतो संतोश जालो. ल्हान ल्हान भुरगीं सकाळींच्या फुडें जेजू समोर बसून लिंबेर पडून मागणें करनाशिल्लीं. हो जावन आसा भावार्थ. ह्या भावार्थांत आमी सर्वांनी वाडा जाय, सडा जाय आनी जेजू लागीं लागशिल्लो संबंद दवरून आमी जिये जाय. ते दाळा आमच्या जिवनांत असो काळोख धांवता आनी उजवाड फांगता आनी आमी संतोशान दादोसकायान जियोंक शकता. ही कृपा आतां ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया. जेजूस आमच्या जिवनांत येवचार आसा, आमची काळजां मनां तो नव्यान रुपीत करचार आसा. ताका बरो जागो आमच्या काळजां मनांत आमी फावो करया. आमेन.
मोगाचेनो उबे रावनो आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सतमानता सोरपुतळेदार बाप तो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सोर काळा आदी बापा जावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसै पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासोत आनी आमचे सोडवणे पासोत सर्गात थावन तो देवलो आनी पवित्रात्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासोत पौंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रात्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन एक जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलीक आनी दरगुतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भोगसणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाचेनो आतां आमची प्रार्थना आमची मागणी आमी देवा समोर दवरया. देव आमचो सर्गीचो बाप ताचे लागीं मागिल्लें दिवंक तो कितेंच इन्कार करिना तर ह्याच भावार्थान आमची सर मागणी आमची तेसावां आतां आमी बापा मुखार उबारया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेलांनी पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रसार करूंक आनी ताची वळख हेरांक दिवच्या मिसावान तांकां उर्बेस्त कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रांत मोगाचे शांती समाधानाचे वातावरण रस राजकीय फुडाऱ्यांनी तांची जबाबदारी बोगसपणान पाळोवंक जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आख्या मनशा कळान आनी सगळ्यांतल्यान शिमटाटलेल्या तुज्या भुरग्यांनी तुवें जोडलेले सोडवणे सफळ आनी आनंद भोगूंक तांकां फाव कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुता जेजूको आमी ताच्या उतरां आनी पवित्र येवकरिस्ताद्वारी भेटोवन सदांच ताचे कृपेन वाडत वचूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त प्रायवंत आनी पिडेस्त भावा भयणींक बरी भलायकी मोतीचे समाधान फावो कर. तांची सेवा करतल्यांक आनी विविध रितीन आदार दितल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. संवसाराच्या सर्व जाग्यांनी शांतीचे राज स्थापीत जावन सर लोकांनी एकामेकाच्या गरजांक स्पंदन करून आनी माया मोगान जिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकुरिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी मागण्याच्या स्पिरितान जियोंक तशेंच एकामेकाचो मोग करून बगसणीच्या आनी सेवेच्या स्पिरितान जियोवन तुज्या पुता पुनर्जीवन जेजूची वळख हेरांक दिवंक कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. मौनपणी आमच्या सर खासगी गरजां पासत आमी मागया. आमचे वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो गरजो सगळ्या मनशा कुळाच्यो गरजो आमी देवा समोर दवरया. प्रत्येक जावन बेगीन सीएमच्या येल्ली सावंत आमी बरे फुडारी विंचून काडच्या पासत देव आमकां ताच्या जाणव्यान बरोवन दी आनी बरो सरकार आमकां फाव करून दी आनी आम्हा समेस्तांक शांती समाधान सदांच आसूं. खंयसर लढाय आसा थंयसर जेजूची शांती
रास करूं आनी अशें आमी सर्वांनी देवाची भुरगीं म्हणलें वळखून एकामेकाक गौरवान लेखूंक देव आमकां कृपा दिवन दी. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुजे मुखार दवरलेली सर मागणी तूं स्विकार कर. आमी तुज्या मोगाचो अणभव जोडून हेरांक साक्ष दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें सोमिया तुका हे पेटोवणे वेळा ना कितेंच मोचे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका दिव कितें सोमिया तुका हे पेटोवणे वेळा ना कितेंच मोचे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसचें सर. ते सावा सवें मागण्या सवें सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सर देण्यांच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून दिता. आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उसाडच्या व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पळयत बापा, सरकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आमा पातक्यांक तांच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवानपणान सगळ्यांक नवें जिवीत लाभता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय, सर्गीत तुका जय.
बापा खरोच पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन स्मरण ससंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सस्नीक कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशां पासत ते वारवतेले हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थस गुड परगटुया Sumi Jesu melo Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जीवनपण बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर एक बोर आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सोडा समी काडया पास्का काळार आमी आसा जिवनपणांत आमी वांटेली जाता सुमेस मेल्ल्या भाव भयणीकी सुमी थंय ससनाचो सूख ससनाचें सूख दिव म्हूण आमी मागया आमा सुमेसांची दया कर मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती मागीर वोन जुचे ती सपती मागीर वोन दम दुता आनी सोर काळी तुका मनोवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सार नोल जॉन्सन जुजे फ्रेनार्ड मेड्स आनी एसवडीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक मोगेच्या परत आमच्यो सर गरजो वैयक्तीक गरजो कुटुंबाच्यो सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर दवरनो मुखल्या येली सावंत बरें फलितांश आमकां लाभच्या पासत मागोन आनी सगळ्या संवसारांत शांती समाधान रास कर म्हणून मागोन जेजून शिकयलेलें तें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन मनोवया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्नान वारांतली पिडेशिरेंतली एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशळ मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. भावांनो आनी भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तूं जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो. दैवी काळान पक्षो आत्मिकान भागोवचो एक मात्र आसरो मोजो. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांच्या संभ्रमान तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत आमच्या कुडी आत्म्या सयत जेजू बराबर आमकां मायमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया. हालेलुया. शांतीन तुजे शुभ वार्ता प्रसरूंक सोम्या हांव वेता. वाटेन तुजे चलोवंक आदार दी तूं सोम्या. सोम्या हांव मागता. सोम्या हांव मागता. शांतीन तुजे शुभ वार्ता प्रसरूंक सोम्या हांव वेता. वाटेन तुजे चलोवंक आदार दी तूं सोम्या. सोम्या हांव मागता. सोम्या हांव मागता. गोडा आनंदा तुज्या समर्पिता सोरवाक कश्टां संकश्टां जातूं मोजोनी सोडवोंदार. पवित्र सत्याच्या उजवाडा चलोवंक दी तूं आदार. विघ्नां अनवारा सोम्या दयेन निवार. शांतीन